वालंकांनी सायबिणी तुगे आमची राणी आयकोन तुगे गे माये तुझ्याच भुरग्याची मागणी आयकोन तुगे गे माये तुझ्याच भुरग्याची मागणी आमी मागता ओ माये आमचे हात जोडून बेसांव आमचेर घाल तुझे हात उगडून आमी मागता ओ माये आमचे हात जोडून बेसांव आमचेर घाल तुझे हात उगडून. लुकाचे शुभ वर्तमान. देवस्थानांतलो काडून जेजू सिमांवच्या घरा गेलो. सिमांवची सासू मोठ्या जोरान आसली आनी तांणी तिचे पासत ताका विनोती केली. तिचेर ओडू घालून ताणें जोराक हुकूम घालो आनी तिचो जोर पडलो आनी रोकडीच उठून ती ताचो परामोस करूंक लागली. दीस दारीर पडल्या उपरांत जिन्सा बासाचे बोलिकारांक ताचे सरशी हाडली आनी एकल्याचेर हात धरून ताणें तांकां बरी केली. जायते जाणां वेले देंवचारूय काडले आनी ते बोब मारून म्हणटाले, तूं देवाचो पूत. आनी आपूण देवान मागलोलो म्हूण ते जाणा आसले देखून ताणें तांकां बोबाट केली आनी ते उलोवंक दिले ना. उजवाडटोच भायर सरून तो एका एकसुऱ्या जाग्यार गेलो. लोक ताका सोदीत सोदीत तो आसलो थंय आयलो आनी आपणाक सोडून वचो नाका पूण राव म्हूण ती परतताली. पूण ताणें तांकां म्हणलें, देवाच्या राज्याचें शुभ वर्तमान हेराय गांवांनी हांवें परगटूंक जाय. तर ह्याच पासत म्हाका धाडला. आनी जुद्याच्या देवस्थानांनी तो भाशण करीत आसलो. देवाचें उतर हें.